How do you feel about going to hospitals and nursing homes and visiting the sick? I know some people who hate it for a number of reasons. But if you knew Jesus Christ himself was in a hospital in your area, wouldn't you get there as soon as possible just to see him? Hello, I'm Father James Kubicki, and the reason I ask those questions today is because we're celebrating the feast of St. Camillus de Lillis, a man who was so appalled by the conditions in which sick people had to live in the hospitals of Italy in the 1500s that he founded an order called the Servants of the Sick to care for them. He and those who joined him founded and staffed 8 hospitals in Italy and even went to care for the wounded on the battlefields of Hungary and Croatia, the first medics in history. What motivated him? Not just his natural empathy for the sick, though he himself spent time as a young man in those bad hospitals and suffered from ill health throughout his life. Certainly this experience helped him to empathize with the sick. But there was something else as well. He truly believed the words of Jesus, who in a parable about the final judgment condemned those who did not visit him when he was sick. The condemned asked him when he was sick and they didn't go to visit him. And Jesus told them, whenever they failed to do this for anyone who was sick, they failed to do it for him. In fact, a cardinal once came to see St. Camillus at a hospital where he was working and was told that Camillus was with Christ at the moment and would see the cardinal when he was finished. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the आमची मोठी योकार दिव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन जेजू ख्रिस्ताच्या रक्तान धुवून काडलेल्या म्हज्या बावडी मागता आमच्या मोगळ बापाची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची शांती आणि मोग तुमचे सभे आसो बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिव्या याख्याय सातोळ्या पासत आमकां देवान राखली सांबाळली आमच्या गोरब्यांचेर वावर दोंद्याचेर आमचे पवित्र सभेचेर समुदायाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमच्या आस्कार्या मागीर फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन सैमाचे मोजोतीन सांता भक्तांचे मोजोतीन फावो जालो बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया दिनवासाच्या मनान ही मिसाची पेट बापाक पेटयतना ही मिसाची पेट आमकां सगल्यांक ओत्मीक जिवितान वाडोवंक जावं कुडीच्या वाटेन ओत्मीक जिवितान वाडोवंक एक व्हड उपाय जावं आनी आजचो दीस आमकां चोंडेकल्याक आशिर्वादाचो कुरपेचो बेसांवाचो पेकोणीचो सुरक्षीतपणाचो जावंक मागुया फावो तो पावस पडून शेतां बाटान दर्यान जायती पीक जावंक आमकां दाणो गोठो मेळोवंक मागुया आनी मिसाची पेट देवाक मान तसली जावचे खातीर आमी जायती पावटी देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक उपकार घेतल्या त्या पासत देवाची तुस्त गावूंक आमी चुकल्या फुडें कितें म्हाका दिवंक ना आनी मेळोवंक ना ताचेर मौन दवरून आमी कडेन निराशी जाल्या बाबार्थाची राड मोगाची राड केल्या पातकांच विगडास करुया आनी देवाची आनी एकामेकाची बोगसणी आमी आतां मागुया काळसांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमया काकूत कोड पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोड आमचे खातीर विनोती कोडच्या देवपाच्या उजव्याक बसलाय सुमया काकूत कोड सर्त विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आयज आमची मदली जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रोस पाळटात ह्या चिकाले पवित्र सभेंची येते ल्हान सुकल्या बाळांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक शापाय शमायक वावरा खातीर परदेसांत घालपाक विरोवपाक हात बोटीर हात गोंया भायर हाचे कडेन भुरगे बाळांचे कडेन बेबतीकाय हा ज्या घरांत रीण हा काळजान प्रश्न आसा वावती एस ना नवें घर बांदतात गेलो सकाळ जाल्यार सकाळ जावचें बापा ह्या गांवचे एक एक गोरब्याचेर एक एक समुदायाचेर गोंयच्या संस्थांचेर आशिर्वाद घाल एकलो तरणाटो पिडींत हा दुनिया मिसाचे पेटीन ताका पेकोणीचो हात लाय म्हणून मागता कोणाचें आयज ऑपरेशनाक कोणा टेस्ट हा कोणाचो रिपोर्ट येवचो हा ताका पेकोणी फावो कर प्रवास कोतिल्यांक राख आनी सांबाळ
ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटां दर्यान जायती पीक आमकां दी. जिव्यांक बरी भलायकी दी आनी मरूंक गेल्ल्यांक सुरीचें सूख फावो कर. आमच्योय गोरसो बाबार्थान सेनमेंट फुडें घालून बापा मुखार कालतिकायेन बाबार्थान दवरुया. प्रार्थुया. आमच्या गांवांत जायत्या पोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाय जिविताक फावो जावंक मागुया. सर्वेस्वरा देवा, तुज्या सेवकांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन संतोश भरीत कर. अशें बागेवंत आंकवार मारीचे विणोनीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासना संतोश भोगूंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचे कोटा. फांट्या फुटाना फुडेंच ती तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां बाटांची आशा धरतात आनी ती चोरतात. तशेंच घोरां बोळान व्हरतात. घोराक आनी दोनयाक बरोबर आपणाचे आदीं करतात. मनशांक आपल्या ताब्यांत करतात आनी ताचे आसले नासले खाण व्हरतात. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजिता त्या वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलोवंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केंडूंक गीत रोचतली, विलापाचें गीत गावून म्हणटली, आमचें सगळें काण घेतले, म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां बाटां लूट मारतल्यांक दिल्यात. देखून सर्वेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. परतून म्हणयात, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नोश्ट्याचे गर्भ गोरिबांक गिरासता. दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाडबुडीक तो सांपडटा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नोश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपसुवार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत. म्हाका तो खंयचो खास लायतलो? देव आनीक खंय रे? असलीं चिंतनां घोळटात ताच्या मनांत. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच ताचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पंदा पिडापीड आनी कुशडेपण लोवया मदें दोड्याक रावता. लिपचोऱ्या तो नेण्ट्यांक जिवेशी मारता. नीर आदारी खंयच्यान आपल्या चोपक्यांत पडटलो तो दोळ्यांक तेल लावून तो पळोवनूच आसा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुखां तुवें देखल्याय. तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. नीर आदारी आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गार.
देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक येता, दोयेंत ताणें आमचे आदीं केला. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणी शुभ वर्तमान. फारिसे तुमचे भायर सोल्ले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागली. पूण जेजू तें समजून थंयसो कोडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी ताका सगल्यांक ताणें बोरी केली. पूण आपणाक पोरकोट करी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विसरून काडलेलो, म्हजी आपुरबायेचो, ताचें पूर्ण संतोश म्हजो. खरो बाबार्थ सोर राष्ट्रांक पोरकोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वादविवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डोचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलेली बॅट मोडचो ना. आजून धुंवतोरती दोशेर तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवान राष्ट्रांचो आसा सगलो बोरवांचो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. बाबणाच्या पयल्या वाचपांत मिकेस प्रवादी मनशाची आस हाची खबर करता. आस, ग्रीड. पण आयज संवसारांत मनीस 3 वस्तू सोदता. 3 वस्तू. पयलो मनीस सोदता पदवी, पावर. दुसरी मनीस सोदता पोजिशन, जागो. आनी तिसरी प्रॉमिनन्स, म्हणल्यार आपणावन आनी कोण ना. जेन्ना संवसारांत जियेतना संवसाराची आशेन मनीस वाडटा जाल्यार बाबडा आयज ओत्मीक जिविताची आशा मनशाक ना. आमी शुक्रार सुरू केला. चिकालेचे पवित्र सेवेच्या गोरजां पासून मागता. कितलो लोक ह्या गोरजां पासत मागूंक येता. देव केन्ना जाय आमकां. देवाचो उगडास आमकां केन्ना येता. जिवितांत दूख येता, कोस्ट येता, तेन्ना देवाक आमी सोदता. पण देव आमकां लागीं आहा. खुशालकायेच्या पायण्यान धोलता तेन्ना देव नाका आमकां. दूख येता तेन्ना, कोस पडटा तेन्ना देव खंय मेवतो थंय आमी धांवता. पण देव लागीं आहा. देव आमच्याच फुड्यांत आहा. दुखाच्या वेळार, कोस्टा वेळार ताज्या हाजीरपण आमी अनुभवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कोस्तावतल्या चाकराची खबर करता. इजायास प्रवादी आदी फुडेंच कोण भाशेन जेजू मनशाची सोडवणी पासत कोस्तावतलो हाची खबर करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत तेंच स्तोत्र कोस्तावल्या चाकराचें जेजू आयज उचारता आनी म्हणटा, हो आसा सेवक म्हजो, देवान विसरून काडलेलो. तो बोब मारिना, तो आड्डो ना, मिणमिणटी बॅट मोडिना. पडटें जाल्यार ल्हानविकायेचें जिवीत. आयज हें आमी आमच्या जिवितांत आपणाक वावरुया. उनीत आहा, आशा आहा संवसार ते सोडुया. ल्हानविकायेन जियोन ओत्मीक जिविताची आशा वाडोवंक आमच्या जिवितांत, आमच्या घोराब्यांत, आमचे पवित्र सभेंत वाडोवंक ती वावरुया. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया.
दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज नंबर 36 C18. म्हज्या तुमी कार्ड सर्वीस करा आनी म्हज्या पातकांतलो तूं म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव म्हणो हे आमचें बलिदान सत्वेता देवापाक मानत आसलें सा म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान हांवें मनाक मेक आमचे नेकी पवित्र स्वेच्छा देवाक सर्वीस पर मानून घेवं. सर्वीस परा जी पोरजेची प्रार्थना आनी बलिदानां मानून घे म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारिया तुज्या पुताची आवयची विनवणेन कसलोच आमचो उलो जाप विरेत उरोना जावं आनी कसलेंच आमचें मागणें निर्फोड जायना जावं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वीस पो तुमची सवय आसो. तुमची काळसां उबारात. सर्वीस पराक आमच्या देवाक 3 वासुया. सर्वीस परा पवित्र बाबा सर्तवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर्क आनी सोर्ताय क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका 3 वासूंक फावो. हो काय तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योत आंकवार मारेक आमी आज मान दितना एकातल्यान तुका वाखाणटा तुका वोन दिता कीर्ती परगोटा. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्मे कोरपेन एकल्याच पुताची थोडीत पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशी देवदूत तुका मोहिमा वाखाणटात. बोळवून तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कळकळटात. स्वर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भोक्तिवंत सेराफीम संतोसान सांगाती आरोधान करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन काल्तिकायेन आमची स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस पद स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या विभवान. ओसाना उंच सर्गी सर्वेस्पराचे नावीन येता तो सुभागी. ओसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र आनी सगळी रोसना कोरीपणी तुका वाखाणटा कित्याक तुज्या पुता जो क्रिस्त आमच्या सोमया क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्मे सोक्तेन तूं सगल्यांक जिवीत दिताय आनी सगळें पवित्र करताय. आनी सुर्या उदयोन ते दीस सोंपो पर्यंत तुज्या नांवाक निर्मळ भेटोवणी करच्याक तुका आकाशा पोरसांतून समयत आसाय. देखून सर्वेस्परा कालदीपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें दाना त्या पवित्र आत्म्याच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवींच्या दोयाळपणान पवित्र कर आनी जावं ती आमकां ज्या पुता आमच्या समय क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरून थाव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद घातलो तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासवातून समोर पोवची.
तेच पोरींच्या वेळातूच ताणें काळस घेतली आनी तुका दिन वाचून ताणें आशिर्वाद घातलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणे कोराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उपळसाक करात. बाबार्थ सगोट संवसाराच्या सर्वोत्तराक तुझ्या गोरसा आनी मनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमची सगोड केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा आमची सोडफणी पासोच्या पुतां सोंसल्या कोश्टा मोन्नाचो तशेंच ताच्या वैभवी पुनर्शिवणपणाचो आनी सोर प्रवेशाचो आमी उगडास करता आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक बोरवाशान उतरेकून हें शिवें आनी पवित्र बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका भेटयता. सर्वेस्वरा सोडणीची बोली मानून घेवन जी सागो तुवें आमकां दिली तर पवित्र सभेचे हे भेटवणीचे दयाळ नोतर घाल आनी तुज्या पुताची कोण रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मीत. तुका भेटयलें एक सपूर आनी सांस्तीक दान तो आमकां करूं. अशें तुवें भिसून काडल्याच्या गो भाग्योन आंक वार मारी देवाची माई भाग्योन सेतीचो पोती तुजे भाग्योन धर्मदूत आनी वैभवी रोग साक्षी भाग्योन सेवास पाद्र पियो मादेर भाग्योन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाचें तेरेस मा तेरेसा भाग्योन आंतर भाग्य आल्फोन्सा भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी भाग्योन इस्तेव मोसो आस्कारी भाग्योन जॉन मारी बियानी याज्ञिकांचो आस्कारी आनी सगल्या समेत सातां भोगतां बरोबर ज्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विणणीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. सर्वेस्परा हे संवदानाची बोली आख्या संवसाराची शांती आनी सडवण सोपून करूं. ह्या संवसारान वाटसरीत तुजे पवित्र सेवेक जे सेवका लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गोवणी बापा सांगाता समेस गोवल्या तशेंच सगल्या संस्कारांनी घेतल्या आनी तूं आपणायत आसाय त्या सगळे पोळचे बरोबर बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजी मुखार येवंक फावो केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दोयीन आयकून घे. कोणवाळे बापा संवसारान शिंपडल्या समेस तुज्या भुरग्यांक दोळ्याळपणी चित्ताय एकठांय अंतोलेल्या आमच्या भाव भयणींक आनी तुका मानून ह्या संवसारान तावन अंतोल्या समेसांक मोवाळाईन तुज्या राज्यान घे. तुवें सगलीं बरोबर आमी तुजे मोहिमेन सासनां दादोशी जावंक ओतरेकता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सगलें बरी तेणी संवसाराक वांटून दिताय. ताचे वरवीं आनी ताचे संगातान ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर पवेदार बापा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आयज आमी सातोळें सोंपयता तेन्ना देवाक आमी आर्गां दिवया दिनवासुया. जो आशिर्वाद आमकां कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाक समुदायाक वावराचे सुवातेर आमचे पवित्र सभेक फावो केल्ल्या पासत आनी आमचें जिवीत ल्हानबीक जावं जें देव आमकां ओत्मीक जिवितान वाडोवंक उपाय दिता तें घेवंक आमकां आयतें काडीच मोन मागून जेशुकले माकडें बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुका कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्या बक्षता तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताणीं पुदनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दयेकरे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाचे क्रिस्ताच्या येण्याक बरभाशेन ओतरेकतल्याक आमकां चितारका कुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोय क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण जे पवित्र सभेच्या बावटीस्त घाल
आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक स्मेची शांती सांगाल तुमचे सोबे आसो शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढते आमचे प्रकट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढते आमचे प्रकट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढते आमकां शांती दे. आमच्या समे क्रिस्ताय मिसळ आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समे क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कशे परमणे पळयतात सगळ्या आमच्या मोडणारे संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हेचे पवित्र कृत्य सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आसाच्यो आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. हाजी सोशिलो वेगळो सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका. हो जिवो जेसू म्हणच्या सोवणी खातीर कोश्टलो ल्हानवीक जालो. कोश्टोतल्या मुखार आनी कोश्टयतल्या मुखार साप काडली ना. कोस्ट जिवितान तेन्ना ओगीच आमी सोसूंक जेसू आमकां बोड कोटाय. बाबा थंयचीच आमी शेवता ते सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना. फुडें गोतवार मारतलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालचांनी घेताना आमी गायन घेवया. D26 पेज नंबर 61. D26. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हाका फावोनूय सोम्या D25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें दारोवण कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर.
नाणूय म्हाका उदकान पडोवपाचो पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड कर तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका दिपय वेगळो स्वरूप करून दिवं नाका वायस दुश्मनालो म्हाका भेटाय मोठाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुशीव तूं म्हाका फॉर्माय भक्तां सांगाती तुका पाखांचे विरावया प्रार्थया सर्वेस्परा सर्गीचे संस्कार घेतले आमी तुजी काकुती कुलो मारता अशें भाग्योन आंकवार मेळसो संतोसान उकडास करतली ते सांकवारांची देख घेवन सोवणेच्या कुटाची पुर्ती सेवकांक सावंक आमकां फावो कर क्रिस्तांव आमच्या समे वरवीं उडास करता फाल्यां आमच्या तरणाट्यांक 8:30 वाजता उक्तावणीची मीस इनॉग्रल मीस आहा मागता धाडूंक तांकां तरणाट्यांक हो प्रोग्राम 12 पासून वेतलो म्हणटकच सगलींची काल्याची पवित्र सभा तरणाटी ह्या प्रोग्रामान वांटो घेवंक म्हजें मागणें आनी तांकांय धाडूंक मातशें तुमी तोजवीत करची प्रयत्न करचो सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सर्व वेदात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर दोंद्याचेर तुमच्या समुदायाचेर ह्या गांवचेर आनी पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्ता शांत तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गायन घेवया F12 पेज नंबर 91 F12 देवा मंदिरांतली आता कुशाल काजा देवा शांतीन भायर सोडून दारा वेता हालेलुया 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 एकटायचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो एका साऱ्यान आमच्या देवा कुशलतायेन दिवस गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशल काजा देवा शांतीन